नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स. These headlines are brought to you in association with Morning Mantra. Healthy heart, healthy life. जयगड सावन गोंयांत येवंक भायर सरिल्ली बार्ज बेपत्ता. बार्जीवेल्या 10 जाणांतल्या 5 जाणांक कोस्ट गार्डान केले साल्वार. एकलो सोंपलो, 4 जाणांचो सोद चालू. जयेशाच्या बीजेपी एंट्रीन सुरवात. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर मुख्यमंत्र्याचो न्हयकार ना. सेक्स स्कॅन्डलांतल्या वादग्रस्त मंत्र्याक निखळावन रवीक मंत्री करता म्हूण हवा. वेंचणूक तेंकता तशी परवरच्या आमदाराचेर प्रेशर. फायली आडायल्यो. बीजेपीच्या मंडळाकय जाग. रोहनाचे हातपांय मारूंक सुरू. मुख्यमंत्र्यांचे 8-10 नवे एंट्रीचे शिनाल. रवीचे फाल्यां परां. पोन्ने गोंयच्या वाठाराचे पावित्र्य राखप म्हत्वाचें. चर्चीचो बांदकामा आड आवाज काडपी एक्टिविस्टांक तेंको. आर्च बिशप फिलीप नेरी फेरावाचो खात्यांक योग्य कारवाय करूंक उलो. पोन्ने गोंयचे वादग्रस्त बांदकामाचेर टीसीपीची ऑर्द. मंत्र्यान मोडपाचें ओब्र धुकल्लें पंचायतीचेर. मुख्यमंत्री म्हणटा कायद्यान कारवाय. उपासवाले म्हणटा आंदोलकांचें जैत. बेहिशोबी मालमत्तेचे केशींत आदलो मंत्री मडकयकार आनी घरकान्नी आड क्रायम ब्रांच एफआयआर करपाची. पर्रीकारान नाका म्हणून सांगलें. तेन्नाच्या एसपीची लोकायुक्ताक जाप. राजकी फुडाऱ्यांनी पयशांचेर न्ही सेवेचेर लक्ष दिवचें. पोर्ट ब्लेराचो आर्चबिशप आलेक्स डायसाचो पोन्ने गोंयच्या फेस्ताक उलो. फेस्ताक पावसाचो विसव. लोकांचो उटंगार. जयगडच्यान गोंयांत येवंक ब्रेस्तारा भायर सरिल्ल्या बार्जीचो पत्तोच ना. बोटीवेल्या 10 जाणांतल्या 5 जाणांक कोस्ट गार्डान साल्वार केले. एकल्याची बॉडी मेळ्ळ्या. 4 जाणांचो सांजे मेरेन सोद चालू आशिल्लो. 2 जाण 24 वरां उदकांत उरले. तांकां चिखले हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्यात. थंयच्यान तांकां जीएमसींत शिफ्ट केले. एक बार जहाँ भी श्री कृष्णा 8 जयगडसान भायर सरलोली आनी 2 तारीख सकाळ 5 वरांची ती गोंय पावपाक लागली. ते लास्ट पोजिशन 2 तारीख अर्ली मॉर्निंग 2 o'clock ट्रॅक जाल्या. पोर्ट रेडी क्रॉस केला आनी आतां म्हाका कळून येयलां की 5 बाज क्रू मेळ्ळे आनी 1 डेड बॉडी मेळ्ळी म्हणून. एंड द सर्च इज स्टील गोईंग ऑन. देर आर कोस्ट गार्ड वेसल्स एंड 1 हेलिकॉप्टर. कोस्ट गार्डान 2 जाण हाडलेले. एक मॉर्निंग हाडलो आनी एक आतां आफ्टरनून एक हाडलो. कंडिशन सद्याक मातशें शिवरींग बी आसलें ताका स्टेबल आसलें तांकां पूण फर्दर मॅनेजमेंटाक आमी जीएमसी रेफर केलें. कितले मॅडम पेशंट आयले तुमचे कडेन? जाल्यार 2च आयले सद्याक. कितले वयर उदकान आसले? अरावंड 24 hours अशें ते म्हणटाले. सो दे आर स्टेबल एज ऑफ नाव. स्टेबल हांगा हाडले तेन्ना स्टेबल आसले. देन फॉर फर्दर मॅनेजमेंट वी हॅव रेफर्ड इन टू जीएमसी. तांकां हेलिकॉप्टरांतल्यान रेस्क्यू केल्लो आसा आनी 3 जे आसा वेगळे वेगळे फिशींग बोटीन ते दर्यान मदीं तांकां ट्रेस करून रेस्क्यू केल्लो आसा. आनी एक कॅज्युअलिटी आमकां आयकूंक येता की एक मनीस जो आसा ताका मरण पाविल्लें आसा. अजुनूय बार्ज खंय आसा जावं ती सिंक जाल्या काय ताजें कांय अपडेट ना. रेस्क्यू ऑपरेशन चालू आसा. कोस्ट गार्डाचे 3 बोट्यो, 1 हेलिकॉप्टर आनी रत्नागिरीच्यान डॉर्नियर सॉर्टी सद्याक चालू आसा. ऑपरेशन्स कंटिन्यू चालू आसा आनी सद्याक तरी आमकां आयकूंक येता की 5 जे लोक आसा तांकां रेस्क्यू केल्लो आसा आनी एक जो मनीस आसा तो मरण पावल्लो आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. जयेश साळगांवकारांची बीजेपींत एंट्रीक सुरवात. आनीक 8-10 जाण व्हडले फुडारी बीजेपींत येवपाचे आसात म्हूण मुख्यमंत्री जयेशाच्या इंडक्शनाक उलयला. तेवटेन काँग्रेस फॉर्मली सोडपाचे शिलांत रवीन दिलां. रवीक डायरेक्ट मंत्री करतात म्हूण बोवाळ. बरोबर सेक्स स्कॅन्डलांतल्या वादग्रस्त मंत्र्याक निखळायतात म्हूण हवा चल्ल्या. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर मुख्यमंत्री ना म्हणिना.
एके वटेन कथित सेक्स स्कॅन्डलात घुसपल्ल्या मंत्र्याक काडचो म्हूण काँग्रेस धरून विरोधकांनी नेट धरला, ते वटेन बीजेपीन आजी माजी विरोधी आमदार फुडाऱ्यांक पार्टीत उखलूंक सुरवात केल्या. उमेदवारीचे मिशन तेजीत. मंत्रीपदाचो वापर करून एका बायलेचेर कंटिन्युअसली सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन ह्या मंत्र्यान गोंयच्या केल्लें आसा. आनी कोणी जर मुख्यमंत्री आशिल्लो, कितलोय वायट सुद्दां मुख्यमंत्री आशिल्लो, त्या मंत्र्याक आपयता आशिल्लो, सांगता आशिल्लो ह्यो गजाली आपल्याक तुगेले पावल्ले आसा, तुजो राजिनामो ताबडतोब दी म्हणून. जर सुरक्षा जाय जाल्यार हे जे मिनिस्टर आमची सुरक्षा करपाक म्हणून बसला तेंचेच जर सारखे ना, तेच जर स्वताक एक सगळे हितून स्कॅन्डलात जर इन्वॉल्व आसा तर गोंयची आनी सुरक्षा कशी उरतली. मंत्रिमंडळात बदल जातलो काय विचारल्यार मुख्यमंत्री ना म्हणिना. मात आनिकूय 8-10 जाण मोठे फुडारी रोखडेच बीजेपीत येवं येता म्हूण ताणें जाहीर सूत्र सोडला. कॅबिनेट रिशफल बीन जावपाचें कितें आहा? तुका तशें दिसता आसत जाल्यार विचार कर. बरें, आयतारा कोण येवपाचो आहा? कोण आयतारा प्रवेश आहा कोणाचो? हांवें सांगलें मरे, एकट्याचो न्ही, 8-10 जाण येवपाचे आसा. मातशें रावात आनी वाट पळयात. राजी साळकार आयलो, आता जयेशूय बीजेपीत. And I have tried my level best to serve the people of सालिगांव. या फुडें सुद्दां हांव म्हजो प्रयत्न चालू आसतलो. हितून तुमची सगळ्यांची म्हाका साथ आसतली हे हांव आशा बाळगितां. तशेंच हांव अपील करतां प्रत्येक भारतीय जनता पार्टीचे जितले कार्यकर्ते आसा, जितले पदाधिकारी आसा, जितले ऑफिस बेरर्स आसा, आयज तुमी म्हाका तुमच्या फॅमिलीन घेतलेलो आसा. तेन्ना तुमी म्हाका तुमच्या फॅमिलीन आपणावपाचो, म्हाका एक संद दिवपाची, तुमच्या बरोबर काम करपाक. हांव MLA म्हणून न वावरता, तुमच्या खांदाक खांदो लावन वावरूंक सोदता आनी जाता तितली योजना तुमच्या पर्यंत पावपाचो प्रयत्न करता. फोंडेचो काँग्रेस आमदार रवी नायकूय बीजेपीच्या वाटेर. बीजेपीन सरकार साल्वार करूंक मगो आनी काँग्रेस फोडली. 27 आमदार आसूनय सर्वे रिपोर्ट आंगार येवंक लागिल्ल्यान आतां जिखपाची ताक आशिल्ले रेडीमेड फुडारी आयात करूंक सुरवात केल्या. बीजेपीची भिस्ता आयात फुडारी आनी डिवायडेड अपोजिशनाचेर. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. वेंचणूक तेंकता जसो परवरचो आमदार रोहनाचेर प्रेशर. सरकार मतदारसंघातले रेडी प्रोजेक्ट चालीक लायना म्हूण ताचेर कोर्टांत वचपाची पाळी. दुसरे वटेन आमदार कामांच करिना म्हूण बीजेपी मंडळ जागे जालां. सध्या सरकारांत ना, मंत्री आसतना स्कॅमां सोडली जाल्यार रोहनान खंय कांयच केल्लें ना. तेवटेन मुख्यमंत्री नवे 8 ते 10 एंट्रीचें शिनाल दिता. कॅबिनेट रिशफल बीन जावपाचें कितें आहा? तुका तशें दिसता आसत जाल्यार विचार कर. बरें, आयतारा कोण येवपाचो आहा? कोण आयतारा प्रवेश आहा कोणाचो? हांवें सांगलें मरे, एकट्याचो न्ही, 8-10 जाण येवपाचे आसा. मातशें रावात आनी वाट पळयात. रणधुमाळेच्या ल्हारान सध्या अपक्षांनी पक्षाचो आलाशिरो घेवंक सुरू केला. सांगेच्या प्रसादान काँग्रेसीचो हात धरला. गोविंद अजून मेरेन तरी कमळाच्या आलाशिऱ्याक ते वटेन रोहनानूय हातपाय मारूंक सुरवात केल्या. अशे परिस्थितीन फुडल्या कांय दिसान बीजेपीन 8 ते 10 नव्यो एंट्री जावपाचे शिनाल मुख्यमंत्री दिवन गेला. When we are growing with infrastructure, त्या सपोर्टाक आज पर्यंत मुख्यमंत्री लास्ट 2-2.5 वर्सांक आमकां हेल्प करूंक पावना. आयज इलेक्शन लागीं पावलां म्हणून खंय तरी आपलो जो फेलियर आसा वो एका सरकार जबाबदार अशें म्हणून एक मोठ्या प्रमाणात तो आवाज करता. हो सगळो टायम आसा पळय ते खंय तरी सेरुला कोमरीदाद आनी ह्या जाग्याच्या विशयान तेणें टायम दिलो. We had to approach High Court only to get relief and to have proper directions coming in so that we are able to commission projects which are left half pending because of no decisions coming from the government in regarding these infrastructure projects. आमचो परवरचो आमदार हो म्हाका दिसता आपले पॉलिटिकल मायलेज वाडोवपा खातीर लोकांची दिशाभूल करपाक सुरवात केलेली आहा. हांवें पळयलां आसा, तुमी सगळ्यांनी हांव सदींच सांगता की कोविडाच्या टायमार तो प्रेस घेवन फक्त लोकांक भाशणां ठोकप. हो जो मंत्री आहलो आमचे भाईचो भाई मनोहर भाई आहलो, त्या मनोहर भाईच्या सरकारान आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान जो मंत्री आहलो त्या मंत्रीच्या त्या टायमार ताणी कांय कसलेंच लक्ष घालूंक ना. फोंडेचो काँग्रेसीचो आमदार बीजेपीत चल्लो म्हूण खबरो. रवीक विचारल्यार तो ना म्हणिना. बीजेपीत वचपाचें सध्या कांय ना.
फाल्यां परवां म्हूण जाप. BJP खेरीज TMC आपाकय पत्रिका धाडल्या. सगळ्यांचें आयकून घेतलां. अजून तरी कांय फायनल ना म्हणून रवी उलोवन दाखयता. काँग्रेसीचो फोंड्यार रवी नाच असो धरून प्रचार स्ट्रॅटजी सुरू. सगळ्यो पार्टी अलायन्स करपाक सोदता. आमचे कडेन उरले आमदार कितले जवळ जवळ 3-3.5 आमदार आनी तेजे नंतर आमी कॅन्डिडेट सोदपाक वयतले त्या म्हणसर यू आर व्हेरी क्लियर, यू आर डिझोनिंग रवी नाईक. ज्या दिसा तेगे चले गेले हांवें पब्लिकली तेका डिझोन केलो कंप्लिटली. तरी पूण थोडे काँग्रेस पक्ष रवी नायकाक आपलो मानना. डेफिनेटली मानना. आमी थंय दुसरो कॅन्डिडेटूय तयार केलो. काँग्रेसीन रवीक लिस्टांतल्यान केन्ना काडलो? फोंडेचो आमदार रवी इतलो तेंप पुतांक BJPन धाडून काँग्रेसीच्या अर्द्या वड्यार पांय दवरून आशिल्लो. फाटले 5-6 म्हयने जाले ताचो सरकार पक्षा कडेन लागचार. मजगती TMC आपानूय गांठून जालो. आतां इलेक्शन तेकले तशे उमेदवारी तेकली. फुडल्या 2-4 दिसांत रवीचे उडी मारपाचे थारता. आतां तरी काय हे ना सध्या. हांव कांय सांगूं शकना. कळ्ळें तुका आयच्या दिसाक कितें आसा, फाल्यां आसा परवां आसा न्हू. त्या प्रमाणे हांव तुमकां मागीर सांगता. जर म्हागेलें कितें डिसिजन कसलेंय आसलें जाल्यार आमकां तुमकां कळयता. आमी सगळ्याले आयकून घेतला. TMC घेतला, आपाचे घेतला, सगळ्यांचे आयकून घेतला. पूण आमी कोणा कडेन कांयच उलोवना. सो अजून तशें कांय डिसिजन जावना BJPन वचपाचें जावं आनी कितें तरी तशें. तें मागीर तुमकां फाल्यां येतालें कितें आसलें फाल्यां सांगता तुमकां. एके वटेन आपान भंडारी मुख्यमंत्र्याचे सूत्र सोडला. सूत्र सोडपी भंडारी फोंडेकार. काँग्रेसीन रवीक कडेक काडून फोंड्या स्ट्रॅटजी फिक्स केल्या. ते वटेन BJPन शॉर्टलिस्टेड बिगर BJP उमेदवारांक उखलूंक सुरू केल्या. तातूंतच आयतार म्हणल्यार रवी चल्लो म्हूण बोवाळ. रवी निमाणे खंय उगवतात ताचेर फोंडेकारांची नजर. पोन्ने गोंयच्या वाठाराचें पावित्र्य राखप म्हत्वाचें. चर्चीचो ओल्ड गोवा हेरिटेज वाठारांत अतिक्रमणा आड आवाज काडपी एक्टिविस्टांक जाहीर तेंको. संबंदीत खात्यान ह्या प्रकरणात योग्य कारवाय करची म्हूण आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांवाचो पोन्ने गोंयचे फेस्ताचे मिसाक उलो. पोन्ने गोंयच्या वादग्रस्त बांदकामा आड उपासाक एक्टिविस्टांनी आपवाले एकठांय. We are all gathered not only in a holy precinct but also in a world-renowned heritage area, recognized as such by our central government. By that, I mean the Archaeological Survey of India and also by UNESCO. We should know that any undue or offensive interventions, even by legitimate stakeholders in and around these monuments, can have grave consequences and even attract the derecognition of their World Heritage status, which would be a tremendous and severe loss to Goa. In this context, I would like to express the solidarity of the Church in Goa with several of our brothers and sisters of different faiths who have been undertaking various demonstrations for many days now in protest against some obnoxious activities in this heritage site. I strongly appeal to all those in authority to refrain from any acts and decisions which are illegal and detrimental to the preservation of the religious and heritage sanctity of old Goa. पोन्ने गोंयच्या हेरिटेज वाठारांतल्या वादग्रस्त बांदकामाचेर कायदेशीर कारवाय करची म्हूण TCPन पंचायतीक सांगलां. पंचायतीन बांदकाम वडोवचें म्हूण TCP मंत्री बाबू कवळेकारान होब्र पंचायतीचेर धुकल्लें. मुख्यमंत्री म्हणटा जें कितें जातलें तें खंय कायद्यान. उपासाक बशिल्ले म्हणटा हें बांदकामा आड आवाज काडटल्यांचें जैत. आपाच्या पालेकारान तितल्यार उपास सोडलो. पोन्ने गोंयच्या हेरिटेज वाठारांतले बेकायदेशीर बांदकाम वडोवचे म्हूण आमरण उपासाक बशिल्ल्या अमित पालेकारान उपास सोडलो.
बांदकाम वडोवचें म्हूण टीसीपीन पंचायतीक सांगलां, ताचो पाठपुरावो करतलो म्हूण पालेकार उलयलो. If they don't, if they fail, there is law and there are people. Both are together on this. So we'll make use of law and people of Goa to see to it that the structure gets demolished as soon as possible. When you don't respect law, then people stop respecting law. Slowly, when people realize that government is not going to do anything, then revolution will happen. I don't want to say anything about what that revolution can be. But if little bit of backbone government has, they will keep their word in terms of those notices and orders they have issued and say yes, we will demolish it. हे बांदकामाचे टीसीपीन टेक्निकल सँक्शन फाटी घेतला. आता पंचायतीन बांदकाम वडोवचें म्हूण टीसीपी मंत्र्यान पंचायतीचेर धुकल्ला. पंचायतीक आमी आयज डायरेक्ट केल्लें आसा की आयज आमी टेक्निकल क्लियरन्स जे दिल्ले ते आमी रिवोक केल्ले आसा. तेन्ना तुमी जे लिगल एक्शन कितें आसा ते पंचायतींनी घेवचें हे आयज आमी ऑर्डर काडले आसा. हांव मागता की पंचायतीचे सरपंच पदाधिकारी आसा तेणी ताबडतोब हे इलिगल स्ट्रक्चर जो उबी केला जेणे करून आयज गोंयच्या लोकांक त्रास जाल्लो आसा, ताबडतोब तेजेर लिगल एक्शन घेवचें, ते डेमोलिश करचें. मुख्यमंत्री म्हणटा कायद्यान जे बसतात ते करतले. 100% ज्या बाबतीत जी एक्शन घेवपाक जाय पळय न्ही ती एक्शन घेतलेली आसा. आमी सांगल्या की कायद्यान जी एक्शन जी जाता पळय न्ही रे, हांव कायदो म्हणून घेवंक शकना. कायद्यान एक्शन घेवपाक जाय ती एक्शन घेतल्या आनी उरलेले बी ती एक्शन जातली. बांदकाम वडयात जमीन आसली तशी करात, चर्चेर उलयलो. इलिगल केलां तेंका बेदोडोवपा जाय आनी तें मोडपा जाय आनी जे पट तिंगा कितें स्ट्रक्चर आहा तसो आसपा जाय. कित्याक हें सगळें दोळपा धांपलें तें सगळें बेदोडोवपा जाय. कळंगूटचा आमदार मंत्री लोबो म्हणटा बांदकाम वडयात आनी निर्णयाचेर ठाम रावात. It is not only technical clearance, the next procedure should be followed and it can be done you can expedite the procedure because the due process has been followed. And after that, what requires, you have to stand by it. You got to demolish and stand by it. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. ईडीसीची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. नमस्कार, म्हजें नांव रिशाली सामंत. हांव ब्युटिशियन आनी मेकअप आर्टिस्ट म्हणून काम करता. ह्या फिल्डान म्हाका जवळ जवळ 15-16 वर्सां जालीं हांव काम करता. जातालें अशें की सदांच आपल्याक एक फायनान्शियल सपोर्ट जाय आसता, तो केन्ना केन्ना मेळना. जावं बँकेचें लोन घेवपाक आमी खूब भिता. सो अशा वेळार फ्रिलान्सिंग हो एकूच ऑप्शन आसता आमचे कडेन. हांव सदांच अशें चिंततालें की म्हजो एक स्वताचो सेटअप आसचो, पण भंय दिसतालो. आग्नेल इन्स्टिट्यूट ह्या इन्स्टिट्यूटांतल्यान हांवें 6 म्हयन्याचें ट्रेनिंग जेन्ना अटेंड केलें, थंयच्यान म्हाका कळ्ळें की ईडीसी आमकां लोन दिता आनी तें लोन घेवन आमी आमचो स्वताचो सेटअप करपाक शकता. बँके परस हे लोन खूब चीप आसता किंवा इंट्रस्ट रेट तांचो खूब कमी आसता. सो हांवेंनूय अशें म्हटलें की हांव प्रयत्न करतलें आनी हें लोन घेवपाक लागून हांवें अप्लाय केलें. म्हाका आज खुशी जाता की तें लोन घेवन हांवें म्हजो पयलो सेटअप केलो, पण तो रेंटेड आशिल्ल्या कारणान मागीर हांवें अशें विचार केले की म्हजें स्वताचें अशें कितें तरी जाय. 2 वर्सां कंप्लीट जाल्या उपरांत हांवें एडिशनल लोन घेतलें ईडीसींतल्यानूच आनी तेन्नाय त्याय वेळार म्हाका भरपूर तांची मदत मेळ्ळी, भरपूर तांच्यांनी म्हाका सपोर्ट केलो आनी हांवें स्वताची जागा घेवन हो सेटअप आज हांगा केल्लो आसा. म्हजें अशें मागणें आसा की गोंयच्या सगळ्या नवीन शिकिल्ल्या भुरग्यांनी, फ्रेशर्स, हर एक तरेच्या प्रोफेशनान जे भुरगे फुडें सरपाक शकता तांच्यांनी ह्या लोना खातीर अप्रोच जावचें, ईडीसी कडल्यान लोन घेवचें आनी आपले स्वताचो कारभार सुरू करपाक तांच्यांनी तांचे कडल्यान मदत घेवन तो करचो. राजकीय फुडाऱ्यांनी पयशांचेर न्ही सेवेचेर लक्ष दिवंक जाय म्हणून पोर्ट ब्लेराचो आर्च बिशप आलेक्स डायसाचो राजकारण्यांक उलो.
पोन्ने गोंयच्या फेस्ताचे मिसाक आर्चबिशप उलयलो. फेस्ताक तो मुखेल पाद्री. सिंधुदुर्गाचो पाद्री ऑल्विन बारेटो आनी आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांवूय आशिल्ले. ब्रेस्तारा धुमशेणां घाल्ल्या पावसान शुक्रारा फेस्ताक विसव घेतलो. गोंय आनी शेजारच्यान फेस्ताक लोकांचो उटंगार. आमच्या संवसारांत कितले वायट आसा. चोरयो, नागोवण्यो, जोगणी झुजां, तरेतरेचे वायट फोटी आनी सांगोंक दूख लागता. आमच्या माणकुल्ल्या गोंयांत पासून असल्यो वस्तू घडटात. काय बरें आमचें गोंय बरे भाशेन आमच्यान आनी आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांनी तें सांबाळूंक जाय आसलें, पूण जायते फावट आमी तें करिना. आनी आयज हांव आमच्या अधिकाऱ्यां लागीं खेरीत भाशेन ही विनवणी करता. दोळे उक्ते दवरात. दुडवांचेर आस दवरिनाकात. देवान तुमकां विंचून काडल्यात पोरजे वरवीं. ते पोरजेची सेवा करूंक आपलीं बोल्सां भरूंक न्हय, पूण आपलीं अंतस्करणां नितळ दवरून ते पोरजेची सेवा करूंक जिणें तुमकां विंचून काडल्यात. हो म्हजो उलो आमच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक. आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकार आनी घरकान्न जनिता आड बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणांत FIR करपाचो तेन्नाची क्रायम ब्रांच SP प्रियांका कश्यप विचार करताली. मात मुख्यमंत्री पर्रीकारान खंय लोकायुक्तान केस घेतिल्ल्यान FIR नाका म्हणून सांगलो. कश्यपान लोकायुक्ताक एफिडेविटांत हें रजाव दिलां. त्या वेळार FIR करूंक ना म्हूण लोकायुक्तान तिचे आड स्वेच्छेन कारवाय सुरू केल्या. आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकार आनी जनिता मडकयकाराचे बेहिशोबी मालमत्ता प्रकरणात FIR करूंक ना म्हूण लोकायुक्तान तेन्नाची एंटी करप्शन ब्रांच SP प्रियांका कश्यपा आड स्वेच्छा दखल घेवन कारवाय सुरू केली. प्रियांका म्हणटा तिणें ड्युटेंत घाळपणाक केल्लो ना. लोकायुक्ताक तिणें एफिडेविटांत हे FIR न करपा फाटले लेखी रजाव दिला. 9 मे 2018 एक्टिविस्ट आयरिशान ACP कडेन मडकयकारांचे आड कागाळ केल्ली. तेन्नाचो मंत्री पांडुरंग मडकयकार घरकान्न जनितान ओल्ड गोवा बेहिशोबी मालमत्तेंतल्यान 200 कोटींचो महाल बांदला म्हूण आरोप. PI फ्रांसीस कॉर्तान कागाळी प्रमाण कायदेशीर कारवाय करूंक सांगिल्ली. PIन FIR करचो सोडून मंत्र्या आड कागाळ आशिल्ल्यान मुळावी चवकशी करची काय FIR करचो हाचो सल्लो घेवंक चीफ विजिलन्स ऑफिसर आनी मुख्य सचिवाचे निर्देश मागले. मंत्र्या आड कागाळ आसतना तेन्ना ते विशीं संबंदीत अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेता अशी परंपरा. PIन फायल तयार करतना तेच दिसात तिणें संबंदीत अधिकारी म्हळ्यार चीफ विजिलन्स अधिकाऱ्याचो निर्देश घेवंक फायल ताचे स्वाधीन केली. रेग्युलर FIR फायल करचे आदी प्राथमीक चवकशी करची म्हूण विजिलन्साच्या खासा सचिवान फायली भितर आपले मिनट्स नोंद केले. त्याच वेळार आयरिशान लोकायुक्ता कडेन कागाळ केली. 1 जून 2018 ही कागाळ नोंद जाली. 28 ऑगस्ट 2018 आयरिशाच्या कागाळी बरोबर मुख्यमंत्र्याच्या आदेशा सयत फायल मेळिल्ल्यान हे विशीं FIR करप शक्य जालें ना म्हूण प्रियांका कश्यपान कळीत केला. तेन्नाचो CM पर्रीकारान नोटींग दिल्ले ते हें. लोकायुक्तान आदीच दखल घेवन ह्या प्रकरणात प्राथमीक चवकशी सुरू केल्ल्यान ACBन समांतर प्राथमीक चवकशी करून उपेग ना. Following the due process, file was moved to Chief Vigilance Officer for due approval. But before
Chief Vigilance Officer could give approval, Iris Rodriguez approached Goa Lokayukta and filed complaint here. In view of that, then Chief Minister Manohar Parrikar wrote back to Anti-Corruption Branch not to register FIR because a proceeding has been initiated by Goa Lokayukta. Mukesh Kumar for Prudent. बीजेपीन पेडणे थळावो उमेदवारच दिवचो म्हणून थंयचे आदले बीजेपी कार्यकर्ते मागतात. थळावो उमेदवार दीत जाल्यारच बीजेपी खंय पेडणे वयर सरूंक शकता. आदल्या कार्यकर्त्यांनी कितें काम केलां तेवूय थळाव्या उमेदवाराक खबर आसतलें आनी कार्यकर्त्यांचो मान उरतलो म्हूण बीजेपीचे आदले कार्यकर्ते उलोवंक लागल्यात. पेडण्या बीजेपी उमेदवार आयात केल्लो नाका, थळावोच जाय म्हूण बीजेपीचे आदले कार्यकर्ते मागतात. तांचे भितर मिटिंगूय जाली. आर्लेकाराच्या वेळारूय तांणी खंय लोकल उमेदवार मागिल्लो. आर्लेकार आतां गोंयच्या राजकारणांत ना, मात बाबू परत उबो जावंक शकता. संघटना खंय विस्कटल्या, एकठांय येवंक थळावोच जाय. स्थानिक ह्या मातयेंतलो असलो स्थानिकच हे फावटी आमकां उमेदवार दिवचो. आमी पार्टी अगेन्स्ट कांयच ना, बंड करूंक ना, काय ना. बाबू काय स्थानिक न्हू, हो तेजे बरोबर रावचो हो विषय येना ना, कळ्ळें न्ही. आमी स्थानिका फाटल्यान रावतले. आतां तुमी काय म्हणटा ना दिली तर तुमी काय करता, ना दिली हे आमी काय करतो आतां कांयच कोण बोलांक शक्य ना. ह्या कार्यकर्त्यांक 2.5-3 वर्सां कोणूच वाली ना. त्या कार्यकर्त्यांक व्यासपीठार बसल्यार सुद्दां कोण नांवां घेयना किंवा व्यासपीठाच्या भायर सुद्दां नांव अशे कार्यकर्त्याक सो मान रावंक ना. ते हे कार्यकर्ते पार्टी सुरू जाल्यापासून असत की तेंच्यांनी पार्टीच उबी केली असे हे सगळे कार्यकर्ते असत. प्रत्येक फावटी जर असाच जायत रावला जाल्यार लोकांक तोंड दिणं मुश्कील जाता. प्रत्येक लोक मागणी करतात की आमकां स्थानीक की आतां पेडण्यान एकच तुमकां उमेदवार मेळना ना काय. जर ह्या मातीतलो मुश्किल पेडण्याचो जर उमेदवार जर आमकां जर मेळ्ळो तर त्या आमची जी पार्टीचं जर काम आसा हें मोठ्या प्रमाणात बऱ्या प्रमाणात जावंक शकता असं आमकां दिसता. म्हणून आमी असं ठरयलां की आमकां ह्या फावटी स्थानीक उमेदवारच जाय. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपाचेर. 4 चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.